नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. महामारीचे वाशीन पावले, अर्थव्यवस्था आडवी कुलचावा. कोण म्हणता पलटी मारता, कोण म्हणता उभी चडटा, कोण म्हणता अजून सरार. चणे बिगणा तिळगुणाचो बोटवो दिसता भारी वजनदार. आवाज काडटल्याक दोणे वगी तो फटवलो पंचखाद्य खाता. आवयच्या नावान दाखयली पळय काळजांत एक भलतेंच वोंट दाता. कोण म्हणटा विकली, कोण म्हणटा लाटली. दी जाप वा पांय उतार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. केंद्राच्या गोंयाक मुक्तीसाठीक 300 कोटी. सामान्य आय करदात्यांक सूट ना. ज्येष्ठांक थाकाय. पेपरलेस बजेटाचो शेतकार आत्मनिर्भरतेचेर भर. पेट्रोल डिझेलार शेतकी इन्फ्रा सेस. बजेट समतोल सकारात्मक. सरकाराचो उद्देग व्यवसायांनी हस्तक्षेप जातलो उणे. उद्देगीक संघटनाचो अर्थसंकल्पाक येवकार. मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंयाक आदार. ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफाय करूंक हरकत घेवं नाका म्हूण सरकारान सांगूंकच नाशिल्लें. कसलोच लेखी निर्देशूय ना. सरकाराचो खुलासो. विरोधक म्हणटा ठरोवन सेटिंग केल्ल्याचो वास. काँग्रेस वेंचणुकेंत तापयतली मायनिंग आनी म्हादयचे इश्यू. मायनिंग सरकारान केलें बंद. सरकार म्हादयचेरूय सिरियस दिसना. पक्ष तळागळांत घटमूट करपाचेर काँग्रेसीची बसका. आनी लायटीच्या खात्यान 413 कोटींतले 173 कोटी केले OTSान रिकवर. उरले 240 कोटी. 100% रिकवरी टार्गेट. मंत्री म्हणटा OTS 28 फेब्रुवारी मेरेन. उपरांत परमनंट डिस्कनेक्शन. केंद्रीय अर्थसंकल्पांत गोंयांत मुक्तीसाठीक 300 कोटी. सामान्य करदात्यांक कसलीच आयकर सूट ना. पेन्शन व्याजाची येणावळ आशिल्ल्या 75 वर्सां पिरायेवेल्या ज्येष्ठ नागरिकांक विवरणांतल्यान सूट. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान वर्स 2021-22 बजेट मांडलें. पेट्रोल डिझेलाचेर शेतकी इन्फ्रा सेस हें पयलें पेपरलेस बजेट. बजेटाचो फोकस शेतकार आनी आत्मनिर्भर भारत. Honorable Speaker, Goa is celebrating the Diamond Jubilee year of the state's liberation from Portuguese rule. From the Government of India's side, I propose to grant 300 crores to the Government of Goa for the celebrations. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. I propose to increase this limit for tax audit for such persons from 5 crores to 10 crores. Further, to keep up the supply of affordable houses, I propose that the affordable housing projects can avail a tax holiday for one more year till 31st March 2022. These are available now for projects also. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats, and long products of non-alloy, alloy, and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022.
We are rationalizing customs duty on gold and silver. Renewable energy. In Part A, we have already acknowledged that solar energy has huge promise for India. To build up domestic capacity, we will notify a phased manufacturing plan for solar cells and solar panels. अर्थसंकल्प समतोल सकारात्मक म्हणून GCCI, GSIA सारखेल्या गोंयच्या उद्देगीक संघटनांचो अर्थसंकल्पाक येवकार. ह्या बजेटान खंय सरकाराचो उद्देग वेवसायांत हस्तक्षेप उणे जातलो. टुरिझम सोडले जाल्यार चडशा सगळ्या मळावेल्या उद्देजकांचो बजेटाक येवकार. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयाक 300 कोटीच्या खासा ग्रांट्साचो मुक्ती 60 वर्सां स्वयंपूर्ण गोंयाक आधार जातलो. मांडलो आणि तो बजेट पुराय देशाक म्हणजे सुखद धक्को दिवपी बजेट आशिल्लो. सगळ्यात पयली गोंयकारा खातीर सगळ्यांक सामकी गौरवाची गजाल आशिल्ली तिच्या ओपनिंग रिमार्क्सान, बजेटाच्या ओपनिंग रिमार्क्सान पयलेच फावटी 60th इयर सेलिब्रेशन हाचो उल्लेख आशिल्लो आनी तातूंत स्पेशल मेन्शनान गोंयच्या 60 वर्सांच्या मुक्ती संग्रामाचेर म्हणजे हे मनयता आनी तेजी कॉग्निजन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलो. हाजे खातीर हांव पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, अमितजी शाह, निर्मला सीतारामन हांचे खूब खूब आभारी आसा. दुसरी गजाल हे सेलिब्रेशन करपा खातीर तांच्यांनी आमकां 300 crores of rupees फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ह्या पुराय वर्सभरा खातीर विविध प्रकल्प मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचेर आसूनी, ह्युमन डेव्हलपमेंटचेर आसूनी किंवा स्वतंत्र संग्रामांतली विविध स्थळां आसूनी हाजेर डिसायड करपाचें आसा. तें बजेट आयकतकीर अशें दिसलें की हें बजेट सामान्य मनशा खातीर न्ही. हें बजेट आसा तें फक्त वेस्ट बेंगाल, तामिळनाडू, केरळा ही 3 राज्यांची इलेक्शनां दोळे मुखार दवरून प्रेजेंट केल्लें बजेट आसा. आनी एके वटेन केंद्र सरकारान गोंय राज्य 60वे स्वातंत्र्य दीस मनयता म्हणून 300 कोटी दिल्या. म्हाका दिसता हे पयशे दिता आसतना तांणी अजून कांयच सांगूं ना कित्या खातीर ते पयशे यूज करपाचे, कसले स्किम्सांत यूज करपाचे, खंयचे कॉजा खातीर यूज करपाचे. पूण तरी आसतना म्हजी मागणी आसा की हांव सदांच सांगतालो, राज्य सरकारा कडेन मागतालो, मुख्यमंत्र्या कडेन मागतालो की 100 कोटीचें पॅकेज जाता तितले बेगीन टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट, रिक्षावाले, खाजेकार, चणेकार, फुलकार हांचे खातीर एक दिवचे. आयकल्लें की सरकारान 100 crores मागले म्हणून आनी 300 जर crores दिल्या तर इट्स अ बोनान्जा. इतलो जर बोनान्जा मेळ्ळा तो लेट्स सी हाव गोवा गव्हर्मेंट तो उजार करतलो. तो गोव्यान आज इतली बेकारी जाल्या, बेस्ट सेलिब्रेशन करून 300 crores आमी जर काबार करतले, आय एम नॉट फॉर इट, वी आर नॉट फॉर इट. कन्स्ट्रक्टीव काम जावपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जर 300 crores जर मेळ्ळ्यात, कन्स्ट्रक्टीव काम भितरलें जावपाक जाय. एक परमनंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जातल्या भितर उबें जावपाक जाय. दुसरें फ्रिडम फायटरान जें आमकां काम केलें, ते भुरगे थंय काल पर्यंत बसल्यात, तांकां उपोशणाक बसल्यात, हंगर स्ट्रायकचेर बसल्यात, तेंचे प्रश्न सोडपाक जाय. आनी गोंयान ह्या 300 crores उपयोग फेस्तां करपाक उपयोग पडना. आमकां फेस्त सदांच आमी करतात. दॅट मनी मस्ट बी यूज्ड फॉर सम कॉन्क्रीट वर्क. आनी हे कशें स्पेंड करचे तें थारोवपाक खरें म्हणजे ऑल पार्टी एक मीट जावपाक जाय. Considering this pandemic situation, I feel the budget is in the direction of reforms. GST audit requirement may have been taken away. However, the GST reconciliation requirement on self-certification basis may be now part of the annual return itself. These are the two important changes. The third most important change is regarding the clubs or associations who are of the view that GST does not apply because it is an own service or service to its own members. That has also been now given a retrospective effect. In taking forward the infrastructure and whatever was started in the previous budget. If you see last year's budget, this is a continuation in spite of the setbacks. And the investments have been made in places where the development will take place. There are labor reforms as far as in education. So in the view of the chamber, this is all in all a balanced budget. I think the tourism industry expected quite a bit more from the budget. Thinking that the government has a Dekho Apna Desh scheme wherein it's been marketing the entire country non-stop, but there has been no incentive given to any consumer to travel. Perhaps they could have done some sort of tax incentive, they get a rebate to travel. What we are finding throughout the budget is that the public kind of, I would say rather the government interference would be reduced, and at the same time there will be more governance. There's an idea that
some of the banks and the insurance companies would be denationalized. Private sector would be coming up. The limit for foreign investment is also going up into the insurance company. As a national chairman of MSME ASSOCHAM, we had taken up several issues with the finance minister only 10 days back. In the difficult times, the budget which has been laid in the House has better connotation, and we welcome because there is no negativism attached to it. Yeah, it has been a very positive budget, I would say, because we were under fear that, as Bhandari also said, that there could be any increase in the direct taxes, which has not happened. We would definitely welcome this budget and hoping that implementation will be faster. Obviously, one more thing which Mr. Santosh Kengre said about the reopening of the assessment. The government is showing some faith in the entrepreneurs in India. म्हादय ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफाय करूंक हरकत घेवं नाका म्हणपाची कसलीच सुचोवणी आदोगादांक करूंक नाशिल्ली, लेखी दिवं नाशिल्लें म्हूण सरकार सांगता. उपरांत आदोगादय बदल्लो. आदलो ASG म्हादयची केस सांबाळटा. विरोधकांनी घाणयारे राजकारण करचें न्ही म्हूण सरकाराची जाप. विरोधक म्हणटात पळयल्यार सगळें सेटिंग ठरोवन केल्ल्याचो वास येता. आमचो जो कन्सर्न आसता वो आमी रायटिंगान कन्सर्न दिता आनी AG कडल्यान म्हणजे WRD कडल्यान AG कडल्यान कन्सर्न रायटिंगान कन्सर्न वता. ताका रायटिंगांनी कन्सर्न वचूंक ना किंवा आमच्या WRDच्या इंजिनियरा कडल्यान किंवा ना AG कडल्यान कोणाच कडल्यान नोटिफिकेशनाक क्लियरन्स दी हो कन्सर्न वचूंक नाशिल्लो. खरें म्हटल्यार तांच्यांनी तेद्या वेळार तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें की आमकां कन्सर्न येवंक ना, आमकां नेक्स्ट डेट दिवची किंवा आमी फुडल्या डेटीक सांगता हें सांगपाक जाय आसलें. तें तेंच्यांनी सांगूंक ना ही तेंच्या कडल्यान चूक. आनी उलट म्हाका दिसता हांव त्या विशयाचेर चड उलोवपाक करिना कारण मॅटर एट प्रेझेंट डिस्प्युटेड. सरकारान हे सगळें थारोवन केलां आसतलें म्हूण काँग्रेसीक वास. ह्या सिनियर कावन्सिलाचें क्लॅरिफिकेशन येलें तें पळयतकीर अशें दिसलें की हें सगळें ठरोवन केलां काय कितें. कारण एक म्हणजे विधानसभेत खरी माहिती दिवप ना आनी दुसरें आज सिनियर कावन्सील जें सांगता तें वेगळेंच आसा. हाजेर सरकारान जबाबदारी घेवन हांवें काल सांगलां की सरकारान जबाबदारी घेवन राजिनामो दिवचो कारण हो प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचो. 300 कोटीचे बदला म्हादय विकले आसतले म्हूण काँग्रेसी बरोबर प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटा. म्हादय विकील म्हूण मकसद आहे 300 कोटी दिले गिफ्ट फॉर सेलिंग म्हादय. आम्ही नोव्हेंबर 2019 पासून हे आंदोलन करता आणि सदांच म्हणत आशिल्ले की हे सरकार जे आसा ह्या सरकारान म्हादय कर्नाटकाक आनी केंद्राक विकिल्ली आसा. आज जे 300 कोटी ह्या सरकारान केंद्र सरकारान गोवा गव्हर्मेंटाक दिला पळय हे आमचो कंप्लीट चार्ज आसा की दिस इज अ कंपेन्सेशन फॉर गोवा गव्हर्मेंट फॉर द सेल ऑफ म्हादय. बेश्टो सेल न्ही, होलसेलान गोंय विकला, म्हादय विकल्या. गोवा फॉरवर्ड मुख्यमंत्र्याचो राजीनामो मागता. मुख्यमंत्र्यान परते सांगला की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणून ते आपल्याक क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणें घात केला म्हणून. असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना पूण ताणें देवंकूच जाय हो म्हजो डिमांड आहा. हाजे पयलीं कितल्याच कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलें की आपूण ताका प्रायवेट हॉटेलांत मेळ्ळो, आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले. हे सगळें दिस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड. आम आदमी पार्टीचे सरकाराक प्रश्नार प्रश्न. गव्हर्नमेंट ॲडव्होकेट जर असो वागता असो प्रमोद सावंत म्हणटा, डॉक्टर ॲडव्होकेट दातारान जर वागलो ऑन हिज ओन एकॉर्ड जाल्यार गव्हर्नमेंट हॅज ऑल द रायट, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज ऑल द रायट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. सरकारच्या वकिलाक रायट आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक की आमचो ॲडव्होकेट जाका जर सांगिल्ले गायडलायन्स दिल्ले, इन्स्ट्रक्शन दिल्ले त्या प्रमाणे तो वागूना. अशें आसा जाल्यार डॉक्टर सावंताच्या गव्हर्नमेंटान सुप्रीम कोर्टाक कित्याक एप्लिकेशन फायल करूं ना? कितें कारण आशिल्लें, कितें रिजन आशिल्लें सुप्रीम कोर्टान ना फायल करपाक? काँग्रेस मायनिंग म्हादय इशू वेंचणुकेंत तापयतली. सरकारान मायनिंग बंद वडोवन लोकांक पेजेक लायले.
म्हादयचेरूय हो सरकार सिरियस दिसना म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो संयोजक रमाकांत खलप उलयलो. प्रदेश काँग्रेसीचे बसकेंत पक्ष घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. 40 मतदारसंघांत खंय मुळावें काम सुरू जातलें. No question of denying the seriousness. It is a sellout. We'll have to find out for how much it is sold. It is a sellout. They have sold Goa. Interest of Goa, interest गोंयची माती. जो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो की आपण गोंयची गोंय मदें म्हळ्यार आपणाय माय. आय थिंक चीफ मिनिस्टरान सांगूच पडटलें आपल्या माय विकिल्या विकलो ना ते. व्हेरी क्लियर. क्लायंट सदांच इंस्ट्रक्शन दिता आपल्या अधोगताक की तूं ह्या फ्रेमवर्कान काम कर. लिगल इश्यूज आहा ते तुजे, इंस्ट्रक्शन्स म्हाजे क्लायंटाचे. म्हाका उगडास येता मायनींग बॅन जेन्ना बंद करून उडयलें मनोहर पर्रीकारान, त्या उपरांत हें प्रकरण सुप्रीम कोर्टा समोर गेल्लें. गोवा फावंडेशनचें पिटिशन डिस्कशनाक आयलें. गोवा फावंडेशनान सांगलें सुप्रीम कोर्टाक की आमी इल्लीगल मायनींग जाता हांगा म्हणून मायनींग ते तुमी सगळें बंद करा म्हणून सांगिल्लें. त्या वक्तार गोवा सरकारचो एडवोकेट भटनागर म्हणून उबो रावलो आनी तेणें सांगलें सुप्रीम कोर्टाक, सर गोंयचें मायनींग आमी बंद केलां म्हज्या सरकारान. सो देर इज नो हार्म इन कंटिन्युईंग द बॅन. सो हू गेव दीस इंस्ट्रक्शन्स टू होम? ताचेर अजून पर्यंत स्पश्टीकरण केन्ना कोणें केलें ना. सेम थिंग टुडे दीस इश्यू इज बींग रिपीटेड इन द केस ऑफ म्हादय. सो दिस इज अ very, very serious issue. Mining is one issue and Madai is second issue. म्हादय परमनंटली काबार करतली आनी मायनिंगान लोकांची पोटान गोंयकारांक काबार करून दवरल्या. ह्या संदर्भात व्हेरी सिरियसली काँग्रेस पार्टी ह्या विशया कडेन पळयता आनी ताचेर जी कितें कारवाई करपाक जाय त्या बद्दलचे डिमांड आमचो आमी ह्या सरकार कडेन दवरता की आमची म्हादय तुमी कशी वांटे तरी आतां ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान ते तुमी लोकांक एक्सप्लेन करात म्हणून. And it has been rightly said, you are guilty and therefore you have no right to continue. कमिटीन थारायलां ग्राउंड लेवलचेर आमी काम वचपाचें म्हणून आमी आमचे जे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात आमचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोऑर्डिनेटर्स ऑलमोस्ट सेटल जाल्ले आसात आमचे. रेडी केले आमी. ते गांवांनी पावतले सगळे. एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम जातलें. एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मेंबर्सची मिटींग जातली. लोकांची रिन्युअल मेंबरशीप जातली, नवी मेंबरशीप जातली आनी सगळें कॉन्सोलिडेशन करून आमी ब्लॉक स्ट्रॉंग करतले. त्या ब्लॉकांतल्यान मे बी सम लिडर्स मे इमर्ज. आमच्यान आज कांय सांगू नजो. म्हादयच्या एकाच प्रश्नाचेर गोंयचे सगळे लोक काँग्रेस पार्टी बरोबर रावतले. इन एंटायर दीस प्रोसेस न्हू तुमी हेंवूय पळयतले की काँग्रेस पार्टीक प्रिपोल अलायन्साची कोणा बरोबर गरज आहा काय गरज व्यू पॉयंट लोकांचो तो आमी घेतलेच न्ही. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. लायटीच्या खात्यान 413तले 173 कोटी रुपया OTSन रिकवर केले. 240 कोटी उरल्यात. 100% रिकवरी करतले. आता आनी तात्पुरतें डिस्कनेक्शन ना, थेट परमनंट डिस्कनेक्शन म्हणून मंत्री काब्रालाची शिटकावणी. OTSक 28 फेब्रुवारी मेरेन मुजत वाड. ही निमाणी खेप आनीक दिवचे ना. 2 हप्त्यांनी पयशे क्लियर करपाचे. आता मेरेन खंय 15,000 मायज डिस्कनेक्शनां केल्यात. 413 कोटी आशिल्ले ते आज 240 कोटीचे पावल्ले आसा आनी हे 240 कोटी आमी का रिकवर करपाक जाय, डिपार्टमेंटाक रिकवर करपाक जाय, गव्हर्मेंटाक रिकवर करपाक जाय म्हूण आमी एक म्हयनो आमी हो स्कीम वाडयता फॉर पीपल. हे स्किमी भितर येवं ना तांकां. आमी ऑलरेडी बिलींग पॅटर्नाक चेंज केला की पयलीं आमकां ड्यू डेट आसताली. ड्यू डेट जी आसताली की बील रेज केले की 15 दिसांनी आमी ड्यू डेट आसताली. आतां हे कंज्युमरांक हे जे डिफॉल्टर कंज्युमर जाल्ले आसा
ते परतून जर डिस्कनेक्शन करपाक वयताले आनी बील जर फ्रेश दिले ते दाखयताले अजूनय डेट आसा म्हणून भरपाक. सो आतां आमी सिस्टमूच चेंज केला की हेजे फुडें जे पेमेंट कोणें केला ताका कांयच प्रॉब्लम ना, पूण जे कोण करूं ना हे पयशे तांकां ड्यू डेट आसची ना. तांकां बील रेज जाले की टू बी पेड इमिजिएटली, नाल्यार रोखडे डिस्कनेक्ट करतले. तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस आसची ना. की टीडी जर केली, टेम्पररी डिस्कनेक्शन जर केल्लें आसा ताका परमनंट डिस्कनेक्शन करपाक जाय. आनी ताका सिस्टमा भितर पयलीं कितें आसा, मिटर रिकवरी जाय पडटालो. तो आतां मिटर रिकवरी ना. सपोज द प्रिमायसीस लॉक आसा, मिटर घरा कडेन आसा भितर आनी ओपन करूंक मेळना जाल्यार डायरेक्ट पोला वयल्यान डिस्कनेक्ट करता. ताका मिनिमम जे लोड प्रमाणे जे बिलाचे लोड आसा ते 6 म्हयन्याचे आमी तांकां मिनिमम चार्जीस घालतले. आनी मिटर कॉस्ट जो आसा सिंगल फेज 3 फेज तेय इम्प्लिमेंट करतना पीडी करतले. पर्यावरण खात्याची 7 वेगवेगळ्या मंजुरीं खातीर सिंगल विंडो वेबसायट लॉन्च. एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचे डायरेक्ट अंडर येना, पूण रिलेटेड येता जे बायोडायवर्सिटी बोर्ड, वेटलँड ऑथॉरिटी, CRZ, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर तुजे GSS आमची सोसायटी, अशे 7 बॉडीज येता. तो आज एक यांची 7 बॉडीची एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटांतल्यान लिंक आमी 7 बॉडी करता. सरकाराच्या प्रकल्पांक कन्वर्जनाची गरज ना. की गव्हर्मेंट प्रोजेक्टान जशें आज आमी जे बस स्टँड आमी पयले मार्सेलांतले बस स्टँड बांदतरी देखून 1.5-2 वर्सां चालू करूंक मेळना. वॉट इज द रिजन? कित्याक तेजे बस स्टँडाचें कन्वर्जन करूंक नाशिल्लें. सो ही क्लॅरिटी मेळपाक ते बिलान येयल्या की ऑल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स डज नॉट रिक्वायर कन्वर्जन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. फुडल्या फावट वेळ काडून मॅच पळोवंक येता म्हूण टीम इंडियाचो आदलो क्रिकेटर अजय जडेजा फोंड्या खांडेपारा प्रिमियर लिगाक आयिल्ले कडेन उलयलो. शदाब जगाती म्हणटा भुरग्यांनी दिसांतल्यान 1 वर तरी खेळचें. मोगोच्या केतन भाटीकारान खांडेपार बॉयजांक घेवन खांडेपार प्रिमियर लीग केल्या. JCN टर्फ विकेट तयार करून दिता म्हणून खंय उतर दिलां. It is so wonderful. I mean, when you come to Goa, you don't think of cricket first. But driving here, I was told that there's going to be a cricket tournament happening. The enthusiasm that I see here, of course, I see that there are players everywhere, but all of you come to encourage them and support them, support your own teams and support this great game of cricket. I thank you all for coming here, and I hope when I come next time, this time it's been last minute and a rush. Next time we won't stop you in a match and we'll sit and watch an entire game. बरे पोंडान इतले टॅलेंट आसा आयज पयल्यान तुमी अशेंच मेहनत करपाक जाय. आनी डॉक्टर केतन भाटीकर आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन ते कितें प्रॉमिस केला दॅट दे आर गोइंग टू मेक द ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग रेडी हियर. ते हांव मागता की हांव पर्सनली हांगा येवन तुमकां कोचिंगूय दितलो इफ दॅट हॅपन्स. हो एक अचिव्हमेंट. एक ल्हानशा गांवांत एक टेस्ट प्लेयर येवन जाणें 1990तल्यान भारतीय संघात रिप्रेझेंट केलें. ताचे बरोबर आमचो बाप शदाब जगाती हांगा हजर आसा. एक इम्पॉर्टन्स दिसता की भुरग्यांक जर योग्य मार्गदर्शन मेळत जाल्यार नक्कीच भुरगे गांवचें नांव काडटा. हांगा आयले, ह्या ग्राउंडार आयले, हांगा आमकां सगळ्यांक एक इन्स्पिरेशन घेवन आयले. आनी हांव सराक जेन्ना हाडपाक गेल्लो सराकूय तितलीच उमेद, तितली भूक, तितलीच खुशी आशिल्ली. शदाब जगाती चेन्नई सुपर किंगाचे 4 वर्सां खेळिल्लो प्लेयर जाणें सचिन तेंडुलकर सारक्या मनशाची विकेट काडली, जो गोंयच्यान वचून थंय हिट जालो. आमच्या सारक्या लोकांक शदाब जगाती हो खूब इन्स्पिरेशन. पणजे महापालिकेची बाजारकारांच्या अतिक्रमणाचेर कारवाय. आयुक्त म्हणटा मार्केट कमिटी बेकायदेशीर गजाली करता. गरीब गोंयकार बायलांच्या पोटा आड येतात. बाजारकारांक परत परत सांगूनय बॉक्सां लावन माणाची उंचाय वाडयतात. फायर ब्रिगेड FDAच्यो खंय CCPक नोटीशी. बाजारकार म्हणटा महापालिका 16 वर्सांनी जागी जाल्या. इतलीं वर्सां दिसलें ना. ती गोंयकार बायल पयल्या तुमी कशी बसल्या ती दाखय कशी बसल्या ती पयल्या ही वेवस्थेत पयल्या आनी हे खंय पावल्या ते पयल्या वयर 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 मार्केटा वयर पावल्या ते पयल्या. लोकांची अक्षरशः हांगा आमचे टिका जाता आनी आमकां इतले हे आमची ही लोकल बायलां बसल्या तांचेर अन्याय जाल्लो आहा.
हे तांच्या वयर 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 बांदून सारखे वयर पावल्ले आहा आणि दिस इज ऑल्सो अ फायर हॅझर्ड. FDAन आमकां नोटीस दिल्ली आहा, फायर सर्विसीसान आमकां नोटीस दिल्ली आहा आणि इतले सांगून आमी एक 10 दीस 15 दीस हांगा येवन परत परत हांच्या पांया पडून सुद्दां कोण हांगा आमकां हे वुडन क्रेटी बांदून 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 इट इज सच अ फायर हॅझर्ड. वी कॅनॉट अलाव दिस and this is a total illegality and we have to bring it to the level where the market is allowed, where our local women are sitting and religiously they are abiding by all the rules, and there is a cartel here where these committee members and all these others who are involved here are doing a total injustice to our local women. 16 वर्षांनंतर जाल्यार हे आता कार्ड म्हणपाक कारण आपल्या जाग्यार कितें वाडयल्या 5 फूट 6 फूट 7 फूट वाडयल्या 1 फुटाचो वाडयल्या जाल्यार तुम्ही वाडयल्या म्हणटा. लोक प्रतिनिधी म्हणून म्हाका दिसता आमच्या मेयरान उदयन आनी MLA श्री भाऊज मनसरात आणि हेजे लक्ष घालूंक जाय. आता निकतेच कितें तरी 15 दिसां पयलीं मार्केट उबारी घेताले, दिवाळी गेली, चवथ गेली, लोकांचे जे ह्या सेविंग्स आसले ते दिवाळीचे चवथीचे आसताले ते सगळे गेल्ले आसा. तुम्ही आता जे लोक जे कितें तयारी करता आपल्या पोटा पाण्याची तांकां तुमचो विरोध आसा, बारीक लोकांक गरीब लोकांक. आप म्हणटा महापालिका बाजारकारांच्या फाटल्यान लागता, कासिनोंचे अतिक्रमण दिसना. कॅसिनो भरपूर एन्क्रोचमेंट करतात ते सुद्दां आमकां दिसना. दुसरें म्हळ्यार 2 दिसां पयलीं हायकोर्टाचो एक ऑर्डर आयला. फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या समोर रिलायन्स कंपनीची एक बिल्डींग म्हळ्यार ट्रेंड्स बिल्डींग, ही 2 फ्लोराची बिल्डींग, ताजेर 3रो फ्लोर एन्क्रोचमेंट सबंद फ्लोरूच वाडयलो ह्या रिलायन्स कंपनीन. जेन्ना हायकोर्टान आतां 4 आठवड्यांनी ते मोड म्हणा, हे हांगा कित्याक मोडपाक आयले, तांचे मोडपाक वचा न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंचायत वाठारांनी आता कोणाकच अवैध घरां बांदूंक मेळची ना. ज्या घरांक पंचायतीचो दाखलो आसा तांकांच घरां सारकी करूंक मेळटलीं म्हणून पंचायत मंत्री माविन सांगता. दाबोळे बोगमाळो रस्त्या कडेक आशिल्ले अवैध बांदिल्ले गाडे काडचे म्हूण खंय BDO आनी पंचायतीक कळयलां. नेव्ही आनी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीनूय ह्या गाड्यां आड कागाळ केल्या. We should put a stop to more illegal houses. Number 1, एकूय इल्लीगल घर येवपा जायना. एट द सेम टायम जी घरां आसा, लोक सादी नोड्या घरां आहा ती, सादी मॉल्ला लायिल्ली आहा ती, जे रिकॉर्ड आहा पंचायतीन, जे ऑलरेडी आमच्या गव्हर्मेंट रिकॉर्डार येयल्ले आसा, तांकां ते त्वरीत बरी करता ती घरां, तांकां आमी परमिशन दिवपाक जाय. जी रस्त्यार बोगमाळे येतात ते थोडे इल्लीगल गाडे येयला, नेवीन ऑब्जेक्ट केला आनी ऑल्सो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तेणी ऑब्जेक्ट केला. हे हांवें डायरेक्शन दिला म्हाजे BDO एज वेल एज पंचायत इमिडिएटली काडून उडोवपाची. मजगती सांकवाळ पंचायतीन लोकांक पब्लीक टॉयलेटी दिल्यो. उक्त्यार घाण केल्यार पुलीस एक्शन जातली म्हूण शिटकावणी. बाहर वो साइड में जाएगा पूरा लोग, बारिश के टाइम पे पूछने का नहीं, छतरी ऐसा पकड़ता है, सामने आदमी बैठा है, ये साइड में औरत बैठा है, बहुत गंदा लगता है. और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, लेटर किया हम लोगों ने पंचायत की तरफ से, जो भी कोई बाहर जाएगा लोटा लेके जा रहा है वैसा मिला सो मिला, उठाओ पुलिस स्टेशन में लाओ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ST-SC आयोगाच्या अधिकाराविशीं लोकांक खबर ना, केशी येनात. लोकां मदीं जागृती जावची म्हूण कमिशनर्स एट डोर स्टेप मोहीम चालू. वाळपय 70 सहकार संमेलन जालें. वेवसायाक रीण म्हूण ST कॉर्पोरेशनाच्या ट्रायबल स्किमींतल्यान लावार्थ्यांक चेक. मांद्रे जुनसवाड्यार ट्री ऑफ होप आनी लिव्हिंग हेरिटेज झाडां लायतात, कुयदाद घेतात. झाडांची म्हायती दवरूंक ॲप लॉन्च केला. गोंयभरच्यो एक खबरो. ST-SC कमिशना कडेन केशी कश्यो मांडच्यो हें कळचें म्हूण कमिशनान कमिशनर्स एट डोर स्टेप मोहीम सुरू केल्या. काणकोणा उपरांत केप्यां जागृती. गांवांनी किंवा अनेक आमच्या समाज बांधवांक कमिशनाचो पावर जो कितें आसा ताजी जागृती लोकां मदें ना. त्यामुळे ज्या प्रमाणात केसी आमच्याकडे येवपाक जाय किंवा ताजे ज्या समस्याचें निवारण जावपाक जाय तें जायना अशें दिसलें. म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो की कमिशनर्स डोर स्टेप म्हणजे लोकांच्या म्हऱ्याक वचप आनी ताची ज्या कमिशनाचे आशिल्ले पावर अधिकार जे आसा ते लोकांक जागृत करून आनी त्या संदर्भांतल्यो केसी आमचे कशा तरेन येवपाक शकता हाचे कांय विशय आसतना आमी सुरू केले. आनी पयलो प्रयोग आमी काणकोण तालुक्यांत करता आसतना आमकां ह्यो केसीस आमी अवेरनेस करून घेतल्यो आनी प्रत्यक्ष काणकोण तालुक्यांकच आमी ताजें हेरींग सुरू केलें आनी ताजो रिजल्ट आमकां खूब बरें म्हणून येता हें आमकां लक्षांत आयलें. त्यामुळे आमी दुसऱ्या फेजीन
केपें तालुक्यात जितले आमचे समाज बांधव आसा प्रमुख आसा तांकां आफोवन त्या गांवचे समस्या तुमी प्रश्न कमिशना समोर कशे मांडपाक शकता आनी कशा तरेचे फुडें व्हरपाक शकता ह्या संदर्भात ती जागृती करपा खातीरच आज मुद्दाम आमी हांगा आज सगळ्या बांधवांक आफोवन ताच्या संदर्भात ती जाणीव तातूंत जागृती आज आमी ह्या मिटिंगेंत आमी केली हय फुडें आमी सादारणशे गोंयभरांतले म्हणजे सादारणशे नेक्स्ट स्टेजीन आमी सांग्यार वतले धारबांदोडा वतले फोंडा वतले आनी 70 बिचोली म्हणून वतले वाळपय 70 सहकार संमेलन जालें खरोखर जर मनशाक जर यशस्वी जर जातलो जाल्यार आमी खूब यशाची पुस्तकां वाचतात तातूंतल्यान आमकां फक्त एकच संदेश मेळपाक शकता पूण एका थोर अशा लेखकान आनी एका वाचनांत म्हणिल्लें आसा की अपयशी मनशाची पुस्तकां वाचप हे तितलेच महत्वाची गोष्ट आसा जेणे करून त्यांचो अनुभव आणि नवे आयडियाज आमी यशस्वी जावपा खातीर कशे तरी मांडटले हे तातूंतल्यान आमकां शिकप हे खूब महत्वाचें आसा वेवसायाक रीण म्हूण एसटी कॉर्पोरेशनाचे ट्रायबल स्किमींतल्यान लाभार्थ्यांक चेक दिले जेन्ना बिजनस करपाक उमेद नासता पूण एक फायनान्शियल बॅकग्रावंड असो सापड आसना आयज एक संदी जेन्ना आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमचे गांवचे मारियो आनी म्हाका जायतो सपोर्ट केलो आनी स्किमी वयर आमकां अवेरनस दाखयलें हे 8 जाणांक आमी ही स्कीम दिवपाक शकले तशेंच आमचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणून आमची 4% इंट्रस्टाची एक स्कीम आसा अशे कितलेशे जाण आमचे एम्प्लॉयमेंटा खातीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर बेनिफीट घेतलेले आसा ती स्कीम आमच्या एसटी कॉर्पोरेशनाच्या बरोबर आमचे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा जेका आमी EDC म्हणून वळखतात थंय सुद्दां ही स्किमी उपलब्ध आसात थंय आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसात आनी काही गोष्टी म्हयन्यान आमची हेवूय जातात आणि त्या हितूनच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां कारण आमी फक्त पयलू कितें आशिल्ली ही आमी EDCंतल्यान थंय स्ट्रक्चर आहा म्हणून आमी सुरवात केल्ली आशिल्ली आज आमी ती एसटी कॉर्पोरेशनान सुद्दां पावयलेली आसा कारण एसटी कॉर्पोरेशनान आमचे समाजाचे भाव जे आसात तांकां येवप वचप खूब जाता आणि EDCच्या माध्यमांतून ऑलरेडी आमी 100 लोकांक वयर आमी ऑलरेडी बेनिफीट ताचो दिल्लो आसा एसटी कॉर्पोरेशन ऑल टुगेदर आता कितले जाले This is the first batch एसटी कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी EDC आमचे फाटले 2.5 वर्स पयलीं सुरू आशिल्ले म्हणजे आज जवळ 120 जाणांनी हाचो अप्रॉक्सिमेटली हाचो बेनिफीट घेतिल्लो आसा मांद्रा जुनस वाड्यार ट्री ऑफ होप वतीन ट्री मॅपिंग ड्रायव्ह जाली झाडांचे कुयदादीची म्हायती दवरूंक लिव्हिंग हेरिटेज फाउंडेशनान ॲप लॉन्च केला So for last 3-4 years we are planting trees and many people and many students have taken efforts to plant trees and so now the Living Heritage app is a wonderful app where we can manage and see the growth of the plants and the records will be kept and also other people those who are coming from outside any new people is coming for our help. We are collaborating with Tree of Hope to geotag all the saplings on this hill. Tree of Hope has been planting it over Sundays and maintaining it. त्या वर्सा आम्ही केवळ 70 झाडां लायली आणि या 4 वर्सांच्या कालावधीन त्या झाडांचो नंबर एकूण 1,500 आसपास जाल्लो आसा प्रत्येक आयतारा आमचे सगळे भुरगे एका थंय येवन ह्या मित्र मंडळ सगळे तशेंच विद्या प्रबोधिनी कॉलेज आणि गणपत पार्सेकर कॉलेज ह्या 2 महाविद्यालयांचे भुरगे एका थंय येवन झाडां लायतात झाडां लावपाचें काम बेजिकली आमी पावसाच्या दिसांनीच करता हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट ट्विटर फेसबुक ॲप टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲप 4 चौगांत मास्क घालात डिस्टन्स राखात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट